सर सांगपाक येयल्या की बिचोलीची केस ही आणि बिचोली जो डेप्युटी कलेक्टर वांयगणकर आसा तेणे एका घराक म्हणजे हो भुरगो आसा ह्या दादल्याच्या घराक तेंच्यांनी सील मारला. सील मारपाक कारण कितें काय म्हणून ताका आमी विचारलें. वांयगणकराचें कांयच उत्तर नासलेलें. डेप्युटी कलेक्टर हो ना हेजे कडेन केस आसूं ना हेजे कडेन कोणें कंप्लेंट दिवं ना हेणें कोणें कितें करून तरी आसतना तेणें फूल घराक फाटल्यान 2 कडेन सील केला आणि फुडल्यान 1 कडेन सील केला. त्या घराची अवस्था जर तुम्ही पळयशात जाल्यार तुमकां दिसून येता की घर तें अगदी मोडपाक पावला आणि कचऱ्यांनी सामकी घाण जाल्ली आसा. असल्या घरात कोर्टानसून जेणें परमिशन दिल्लें आसा की त्या घरान रावपाक जाता ह्या भावाक म्हणून जाल्यार त्या घराक हेंच्यांनी सील मारलेलें आसा. नांव घेता पयलीं. शेख मोहम्मद बिजली उलयता आणि आमी एकूच भाव आनी भयण आमी एकूच घरान रावता ती. आणि आयज हे कलेक्टरान घराक सील मारला आणि म्हाका म्हणटा कितें तूं आयज हे घरान ते वचूं नाका म्हणटा. आणि जाका हांवें कलेक्टराक विचारलें बाबा कित्याक तूं हे सील म्हाका ऑर्डर दाखय ते आपूण म्हणटा आपलें कॉन्फिडेन्शियल आपूण तुका सांगूंक शकना. तूं जाय जाल्यार कोर्टान चल तूं जाय कितें तें कर म्हणटा म्हाका. आणि हेंच्यांनी ते सगळे आमचे ते लोकांनी आमच्या सोयऱ्यांनी त्या घराचे सगळे सामके सगळे घरूच सोंपयल्ले सगळे हे काबार केल्ले आणि हेजे कितें कलेक्टर कितें कर म्हटल्यार तो कांयच करूंक तयार ना. पुलीस हे केलें हांवें मामलेदाराक कलेक्टराक आणि हेका म्युन्सिपाल्टीन कंप्लेंटी करून दवरलेले. हा घराची सील म्हणजे अशें घर मोडल्यार तुमी कितें तरी एक्शन घेवचें. पण तेंच्यांनी म्हाज्या त्या घराचें कांय एक्शन घेवंक ना. डायरेक्ट व्हरून हेंच्यांनी कलेक्टर व्हरून सील मारली म्हाजी. आतां प्रॉब्लेम कितें आसा? आतां प्रॉब्लेम आसा हांव समज घरान वयता जाल्यार हे म्हणटा तूं घरान वचूं नाका म्हणटा कलेक्टर म्हणटा. कित्याक तो आतां म्हाका तें कांय खबर ना कित्याक वचूं नाका म्हणटा. नोटीस बी काय दिवंक ना? म्हाका ना म्हाका नोटीस बी कांय दिवंक ना तेंच्यांनी. जाल्यार तुजें तुवें FIR लॉन्च करून जाय आशिल्लें न्हू कलेक्टराचेर विदावट नोटीस म्हाका तुवें तें घर सीज केला. पण कशें कोणाय करतलो ते पण ते ताका दिल्लें न्हू. मागीर ते तो म्हणा कोर्टानसून हें करूं हाडलो कोर्टांच्यान. हय घर वापरचें ना. आवय अजून आहा अजून हांव रयता. हांव बापूय जितीना. जितीन ती एक्सपायर जाली. पळय जालें कितें खबर आसा. एक भयण आणि एक भाव अशे दोगूच कुटुंब हेंचे आवय बापूय मेल्ली आसा. हेजो बापूय तलाटी आसलेलो आणि त्या हेणें घर तेंचे बिचोले आसा. त्या बिचोली घरान डेप्युटी कलेक्टर जो बिचोले आसा वांयगणकर तेणें ऑलरेडी सील मारला आणि आमी तेजे फोटो काडल्या आणि आमी ताका विचारलें की तूं खंयच्या आदाराचेर हे सील तूं मारता. विचारल्यार तेजे कडेन आन्सर ना. ताका ऑलरेडी सील मारून हेका धांवडोन घातला. तूं कोण न्हू तुका कितें ना. हेणें ताका विचारलें सुद्दां तुमी खंयच्या आदाराचेर सील मारता कित्याक लागून सील मारता घराक अशें कितें जाल्यार ना ते कॉन्फिडन्स म्हणटा ते गुपीत आहा तुका सांगपाचें ना म्हणटा. तुका सांगपाचें ना म्हणटा घराक कोणाचें वयतलो तूं गुपीत आहा तुका कोणी सांगतलो आनी तूं सील करतलो हें नाका जाल्लें. आतां ताका खरें म्हणून जालें ताका हांव मागीर परत गेलें ताका हांवें विचारलें तुवें सील खंयच्या आदाराचेर मारलें कोणें तुका कंप्लेंट केली कोणें तुका सांगलें ताका सील मार म्हणून. पॉलिटिक्स हेतून हातान आसा का तेजे ते चेडवान जी आतां मेंटल म्हणून तुवें म्हणजे हांव म्हणिना ताका मेंटल की डॉक्टर ताका हें करतलो पण जाका तुमी ते हॉस्पिटलान जे व्हरोन घातला तेणें तुका कंप्लेंट दिली ते भुरग्यान दिली कोणें तुका अशी कंप्लेंट दिली म्हणून तुमी ताका घराक सील मारले. तुमचे कडेन अशें कितें आसा तुजे कडेन कोर्टान आसलेले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कोर्ट आसलेलो त्या कोर्टान आसलेले ना. बँकेनसून लॉन आसलेले बँकेन पयशे फारीक ना करूंक ना ते घराचे पेपर दवरले म्हणून तुवें सील केले ना. जाल्यार तुका आनीक कितें आसा जाल्यार सांग. म्युन्सिपाल्टीक तेणें कितें तो देणें आसा तुका देणें आसा अशें सगळे क्वेश्चन ताका आमी विचारले आनी एक्काय क्वेश्चनाचें ताका उत्तर ना. आणि शेवटी ताका आमी एक लेटर दिलें की तूं कशा रितीनी कित्याक लागून तुवें हें घर सील केलां तें आमकां मेन्शन करून सांगचें म्हणून. तेजे कडेन उत्तर ना. डेप्युटी कलेक्टर वांयगणकरा कडेन अजिबात उत्तर ना. दुसरी गजाल म्हाका सांगीन दिसता अशें 9 वर्सां 2009 ती कोर्टान केस आसलेली आनी कोर्टानसून हो मनीस जिखलेलो आसा
हो जिखलेलो आसा त्या घरान एंट्री जावपाक जाय म्हणून, पण कित्याक कारणां वचून ती भयण ताका घरानूच घेयना म्हणून मागीर तिणी डॉमेस्टीक वायलन्स केस घातली. डॉमेस्टीक वायलन्स केसान सुद्दां ताका सांगलें की तुका वचून घरान रावपाचो अधिकार आहा, तूं वच म्हणून. पण थोडे त्या भयणीक कान भडकोवपी आनी म्हणटात न्ही घरान उजो लावपी असले थोडे मेतेर जावन हेका कशेंच घरान भितर सरोंक दिलें ना. आनी आज त्या घराक वांयगणकरान डेप्युटी कलेक्टरान ताका सील करून दवरलें. सील करपाचें कारण कितें हें तो सांगिना आनी कितेंच ना. आमी मागीर शेवटी कलेक्टरा कडेन येयले. कलेक्टर लेडीज आसा ती म्हणजे ती ट्रान्सफर जाल्या म्हणून आमचो पार्सेकर आसा ताका मेळ्ळी. पार्सेकरान सरळ सांगलें की तूं बरोवन दी, आपूण कितें तें विचारता ताका म्हणून. पण तो सांगता म्हाका की तूं कोर्टानसून आतां ऑर्डर हाड म्हणून. अरे तुवें सील केल्या, तुका कोणाची ऑर्डर नाका, नासतना तुवें सील केलें, तशें नासतना तूं आतां काडना, काडपाक जायना म्हणटा. सील केलें न्हू आपणें, म्हणजे बेकायदेशीर तूं सील करतलो आनी आतां आमी कायद्यानसून बडी हाडूंक जाय. ताका सांगलां हांवें की तुका लोक अदालता पर्यंत व्हरता म्हणून हांव. हय कंप्लेंट केल्या तेचेर, डेप्युटी कलेक्टराचेर आमी कंप्लेंट केली. ताका कोणी रायट दिलो त्याच्या घराक सील घेवपाक? ऑलरेडी आमचे कडेन ऑर्डर आसा. ऑर्डरी आमचे कडेन ऑर्डरी आसा आमचे कडेन. ही पळय ही ऑर्डर आसा, हांगा बरयल्लें आसा की तुका घरान वचपाक अधिकार आसा म्हणून. तरी आसतना पुलीस ताका घरान वचपाक दिना. कमकी ऑर्डर आहे बता 2002 ना? नाही नाही ऑर्डर खंयच्या वर्साची ती सांग रे. हे पळय ताका 2 ऑर्डरी आसा. डॉमेस्टीक वायलन्साचेर केस घातल्या तेजेरूय ऑर्डर आसा तूं घरान वच म्हणून, आनी हरशी कोर्टान घातलेली तेजेरूय ऑर्डर आसा की तूं घरान वच. आनी तरी आसतना ताका वचपाक दिना. ही आमी पयर तेजेर कंप्लेंट केल्या. वांयगणकारा कडेन कंप्लेंट केल्ली आमी की तुवें खंयच्या आदाराचेर सील केला तें सांग म्हणून. दुसरी गजाल ही आमी हांगा कलेक्टराक तेजी कंप्लेंट केल्या वांयगणकाराची की तो जर विदावट कितें इंटिमेशन दिनासतना, नोटीस धाडिनासतना, कितें धाडिनासतना कांय इन्फॉर्मच करप ना. आनी वयल्यान म्हाका विचारता तो ती थंय नासलेलीच म्हणटा. तशें जाल्यार तांकां तुवें मेंटल हॉस्पिटलान कशें व्हेलें? तुमी भाव आनी भावजय न्हू, यो तूं हॉस्पिटलान सायन मारले म्हणून येयल्या ते. कशें व्हेलें तुवें तांकां? म्हणजे त्या हेतून 2010 तेणे केस घातलेली. 2017 ताका ऑर्डर पास जाल्या आनी तेणे पुलिसांक दाखोवन पळयले, कितल्योश्यो कंप्लेनी पळयल्यो. आतां कोणाच्या दबावा खाली ह्या भावाक त्या घरान भितर सरपाक दिना तें म्हाका कळना. आतां ते भयणी हॉस्पिटलान एडमीट केला त्या सयऱ्या दायऱ्यांनी जे हांकां पाड जावपाक जाय अशें, आनी ते भुरग्याक काडला आनी आपणा घरान दवरला. तुमकां इतली कळकळ आसा जाल्यार कितें सांगूं जालें. 2 वर्सां पयलीं PI दळवी पळय आसा, त्या दळवीन म्हाका धाडलेले तो भुरगो 8टाक आसा आनी त्या 8टाक आसा आनी तो इस्कॉलाचो बंद जाला आनी तो घरानूच आसा. मातशें वचून ताका कावन्सिलींग कर म्हणून. जेन्ना हांव थंय गेलें ते बायलेक कितले हांवें उलो मारले, तिणी दार उगडूंक ना. त्या भुरग्याच्या नांवान उलो मारले तरी दार उगडूंक ना. 1 वर तेंच्या घरांच्या फाटल्यान फुडल्यान भोंवन हांवें टायम काडलो आनी शेवटी हांवें PIक सांगलें साहेब. तो म्हटलें कोण म्हटलें भितर आवाज दिना, पण घरान म्हटलें लायट पेटलेली आहा. ती म्हटलें आन्सरूय करिना आनी ती भायरूच सरना. कितें करूं? तो म्हाका म्हणपालो तशें जाल्यार तूं यो परत. कलेक्टराचेर ताका आतां कोर्टाक आमी आज आमचो तेंच्या एडवोकेटान ऑलरेडी कोर्टान घातला की ते सील मोडचें आनी ताका दिवचें म्हणून, ओपन घर करून दिवचें म्हणून. कलेक्टराक आमी थंयसर उत्तर ताका दिवपाक लायतले आनी लोक अदालतान सुद्दां तेजी केस आमी घालतले. कित्याक ताका हो रायट लोकांच्या घराक सील मारपाचो कोणें दिलो, खंयच्या ऑर्डरीचेर दिला तेच ताणें सांगपाचें. खंयच्या ऑर्डरीचेर विचारले कंप्लेन हांवें ना म्हणटा. कोणी सांगला रे ना, पॉलिटिक्साचो कोणी आसा ना, जाल्यार तुवें सील कशें केलें? खंयच्या आदाराचेर? आसूंक जाय. पयशे घेवन कितें काम केलें आसतलें? तो तसलोच म्हणटात लोक. कशें केलें तेणें? कित्याक लागून केलें? अशें करपाक जायना न्ही. आनी तेणें आतां भावान रावचें खंय आनी त्या भुरग्यांनी तेच्या